दोन दुतांच्या इतिहासा वाचप। एके राती सोम्यान पावलूक दर्शनान म्हणलें, भिवू नाका, पूण उलोय आनी ओगो राव नाका, कित्याक हांव तुजे सांगाता आसा। ह्या शारांत म्हजे वाटेन खूब लोक आसा, म्हणटूच तुका वायट करूंक कोण फुडें सरचो ना। असो पावलूक कोरिंतांत 1.5 वर्स रावलो आनी ताणें तांकां देवाचें उतर परगटलें। पूण गालियोन आख्खेचो अधिकारी आसलो तेन्ना सगळे जुदेव एकठांय जावन पावलूचेर कोलपले आनी ताका न्याय सभेंत व्हेलो। तांणी म्हणलें, समूर्तीचेर आड वचून देवाक बोजात म्हूण हो मनीस शिकयता। पावलून तोंड उगडचे आदींच गालियोनान जुदेवांक म्हणलें, जुदेवांनो आयकात, कसल्या खोटेपणाचो वो अपराधाचो प्रश्न जाल्लो जाल्यार तुमचो आरोप हांव फावो ते परी आयकतलो आसलो। पूण हो तोंठो उतरांचो आनी नांवांचो आनी तुमचे समूर्ती विशीं देखून तुमीच तो सुटावो करात। असल्या वस्तूंची नीट करूंक म्हाका खोशी ना। उपरांत ताणें तांकां न्यायशाळेंतले भायर सरूंक लायले। तांणी सगल्यांनी सोस्तेनेसाक देवस्थानाच्या अधिकाऱ्याक घोट धरलो आनी न्यायशाळे मुखार ताका बोडयलो आनी त्या गडबडांची गालियोनान पर्वा केली ना। थोडे दीस कोरिंतांत रावले उपरांत भावा भयणीचो निरोप घेवन प्रिसिल्ला आनी आकिल्ला बाराबर तारवान पावलू सिरियेक गेलो। केंक्रेसाक पावतोच आपणें एक आंगवण केल्ली ती पाळूंक पावलून आपले केंस तासले। देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार। आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, आमचो देव आख्खे प्रितुमेचो राजा। म्हणया, आमचो देव आख्खे प्रितुमेचो राजा। समेस्त परजानू ताळयो पेटात, संतोसाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात। कित्याक भोव वर्त्या सर्वेस्पराचे मनशांनी भें दवरचें, सगले प्रितुमेचो वर्तो राजा तो। जबाब, आमचो देव आख्खे प्रितुमेचो राजा। परजांक तो आमचे आदीं करता, राष्ट्रांक आमच्या पांया तळा घालता। आमचे दायज ताणेंच आमकां विंचून दिलां। हें व्हडपण जाकोबाक खेरीत मोगान फावो केलां। जबाब, आमचो देव आख्खे प्रितुमेचो राजा। संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चडटा स्वर्गार। तुरतुरेच्या गणगणान सर्वेस्पोर चडत वेता। आमच्या देवाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात गाजोयात। आमच्या रायाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात गाजोयात। जबाब, आमचो देव आख्खे प्रितुमेचो राजा। उद्गार, सर्वेस्पराक जोय जोय। कोश्ट मरण सोसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक आनी अशें आपले मोहिमेंत भितर सरूंक हे सगळे क्रिस्ताक घडोवन येवंक जाय आसले। सर्वेस्पराक जोय। जावं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगता, तुमी रडटल्यात आनी पिरगुडटल्यात, पूण संवसार खुशाल बरीत जातलो। तूं खंती बरीत जातल्यात, पूण खंतींचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोस। एक बायल पुरसूत जावच्या वेळार आपलो वगत पावलो म्हूण खंती बरीत जाता,
पूण भुरग्याक जल्म दितोच संवसारांत एक मनीस जाला म्हूण संतोसून तिका आनीक खोंतीचो उगडास जायना. तशेंच तुमकां आतां खोंत जाल्या, पूण हांव तुमकां नव्यान पळयतलों आनी तुमचें काळीज खुशालभरीत जातलें आनी तुमची खुशालकाय कोणूच तुमच्या काळजांतली केन्नाच ना. म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ जेजून शिसांक आपल्या कोश्टां मरणा विशीं दिलोली शिकवण सगळेच विसरले कशें दिसता तें पळोवन जेजू शिसांची खोंट आनी दूख पास्कांच्या संतोसाक सोर करून तांकां उगडास करून दिता. जेजूचे दुस्मान जेजूक मारून जोईत मेळयले देखून संतोसले. वडिलांनी ताका जिवेशी मारलो, तांणी दुसऱ्यांक साल्वार केली. तो क्रिस्त जाल्यार आपल्याकूच साल्वार करचो. सैनिकांनी पासून ताची फोकाणां केली. जेजूची नोदरेन तांची खुशालकाय आनी संतोस थोड्या वेळाचो आनंद. जेन्ना पवित्र आत्मो तांचेर देंवतलो तेन्ना जेजूच्या कोश्टां मरणाचें आनी पुनर्जिवनपणाचें सोत तांचे मनांत हाडटलो आनी तेन्ना तांची खोंत संतोसान बदलतली. ते खुशाल आनी उर्बेवून जातले. जेजूची खरी वळख ताच्या कोश्टां मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत आटापलेली आसा. संवसाराचे नोदरेन न्हय, पगोर भावार्थाचे नोदरेन आमच्या कोश्टांक आनी दुबाण्यांक फुडो करून जेजूचेर आमचो भावार्थ आनी विस्वास खोलावया. मागणें ओगेपणांतल्यान देवाचे आत्मीक कृपेन वाडोवन आमचेशी तूं राव जेजू.